मोपा विमानतळाक लागून सरकारी यंत्रणा नेम खुट्याळाक लावन शेतकारांनी धनगरांक काबार करपाक उठल्या म्हूण थंयची पीडित शेतकारी संघटना बोवाळ मारता। जनसुनावणेक पीडितांचो आवाज चिड्डुपाचें कारस्थान केलें। जिल्लोधिकारी नीला मोहननाचेर प्रचंड दबाव आशिल्लो। शेतकार आतां जिल्लोधिकारी आड कोर्टांत वतले। सुनावणेचे मिनिट्सांनी गुड्डुलसांव केला। धनगरांनी काडिल्ले मुद्दे मिनिट्सांत घालेच ना म्हूण शेतकारांचे समितीन आरोप केला। जशी सुनावणी घेवंक जाय ते पद्धतीन सुनावणी जावंक ना। टोटली सगळे जे लोकल थंयचे लोक आसले तांकां प्रेशरायज करून खंय तरी एक तो सगळो प्लॅनूच आसलो सगळ्या लोकांक चिड्डून ती एक जनसुनावणी एक फॉर्मेलिटी घेवपाची आसली अशें दिसून येयलें थंयसर। म्हणटा ते हियरींग न्हूच आनी जर ते हियरींग अशें मानता जर कलेक्टर जाल्यार कलेक्टराचेर सुद्दां आमी केस करून ताका भितर घालतले। कित्याक कलेक्टरान असले नाका जाल्ले करपाची गरज ना। सुवातीन स्पेशल रोड 80-70 लाखांचो करून ते भाशेन ते घेतलेले हा लोकांच्या जमनीन घुसल्या म्हणजे दादागिरीन सगळे चालला आणि शेतकऱ्यांक इंग्लिश पद्धत काय कळची ना हे तांकां खबर असले म्हणून ती पद्धत वापरून म्हणजे ती एक मोठी चूक केल्या। खरे स्थायीक थंयचे लोक जी सत्य परिस्थिती लोकां फुडल्यान मांडूंक सोदताले त्या टायमार कलेक्टर सीएम आणि जे पळय मेंबर पंचायत मेंबर म्हणजे सगळे जे त्यांचे रॅकेट हा त्यांच्यानी अशें ठरयल्लें की तांकां हुश घालून तांकां बोबडे मारून कुये मारून खंय तरी स्टॉप करपाचें आसलें। बोबो घालपाक हाडलेले पळय लोकांक तांकां इतलें प्रोत्साहन दिलें की ते तांकां सांगताले की घाला हुशो। तेतून आनी एक लजेची गोष्ट म्हटल्यार जो आमचो स्पीकर हा असेंब्लीचो राजेंद्र आर्लेकर तेचोय चेडो आसलो भितर पळय हो चेडो तेचो। तसोच शिवोलेचो आमदार मांद्रेकर तेचोय बीन चेडो आसलो। म्हणजे सगळे टोटल तेंच्यांनी प्लॅन करून आमच्या लोकांक दामपाचो एक तो ह्या केलो। तो रिपोर्ट न्हू ते मिनिट्सूच भायर मारपाचे। ती कलेक्टर जी अपॉयंट केल्ली आनी तिचो घो हा पळय हो पळय PPP प्लान हा जॉब कार्ड आसता पंचायतीन ते काम करपाचें ते बीन तुमचे कट करतलो आनी तुमी आमच्या गांवांत सकयल कामाक येवपाचें ना जर समर्थनाक थंय उलयना जाल्यार हे भाशेन धमकी दिली। आता म्हाका एक सकाळी सांगतालो तुमकां स्टॉप केले तुमी कितें मरता पळय ते तुमकां नाका तुमकां खंय तरी दवरतलो सरकार। म्हणजे त्या लोकांक ज्यांचे सगळे केला पळय सरकारान टोटल इलिगली हा लिगली प्रोसेसान आमी तांकां कोर्टान खेचतले। सरकारी हॉस्पिटलांनी दुयेंतींक बेसांव घालपाक पाद्री आनी माद्र्यांक बंदी घाल्या म्हूण काँग्रेसीन विशय काडलो। पणजी मतदारसंघात आसूनय रायबंदराचेर बीजेपीचो आमदार आनी आदले मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिलें ना म्हूण काँग्रेस उलयता। इतलीं वर्सां सरकाराक रायबंदराच्या लोकांक मुळाव्यो गजाली हॉस्पिटल ग्रावंडा सारकेल्यो गजाली दिवंक जमल्यो ना। रायबंदरा एक इम्पॉर्टंट एरिया जावन आसा इतलें थंय पॉप्युलेशन आसा इतलें आसतना सुद्दां आज थंय एक प्रॉपर मार्केट कॉम्प्लेक्स ना। मार्केटाची एरिया प्रॉपर ना थंय सारको कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केटाक म्हणटा तो थंय केल्लो ना। थंय एक हेल्थ सेंटराची सामकी गरज आसा एटलिस्ट सब हेल्थ सेंटर ते सुद्दां थंय ना। थंय एक ग्रावंड ना भुरगे जर फाल्यां खंय खेळटले थंय जाल्यार थंय ग्रावंड सुद्दां ना। आनी जो अप्रोच रोड वता रायबंदराक ताजी परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा। ते रस्त्या खातीर ते रस्त्याच्या अलायनमेंटा खातीर सुद्दां कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते आनी लोकांनी आपलो जीव उगडयल्लो आसा। सो रायबंदरा एरिया इतले वर्सां कंप्लिटली निग्लेक्ट कित्याक करून दवरल्या। माद्री आनी पाद्रींक खंय सरकारी हॉस्पिटलांनी दुयेंतींक बेसांव घालपाक बंदी घाल्या। We also condemn the deafening silence of these Catholic MLAs of the BJP and those who are supporting the government now. It is no secret that these MLAs were elected with the tacit support of the Catholic people in Goa. Now everybody knows the Catholic clergy and laymen are also exhorting people to vote for a change. I don't know whether this was the change they were expecting. Today there are posters put up in health centers that no priest or preachers will be allowed. It is the right of every Catholic to receive the sacrament of extreme unction, which is administered on the deathbed or the terminally sick people. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। घेऊ एक विराम।